घरां स्टार्ट केलें न्ही कन्स्ट्रक्शन करपाक तांची कंप्लीट जायनाय. कोण स्लॅब मारले ते स्लॅब घालपाक मेळनाय. आयज जी क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी कितें येता ती सारकी ना. आयज रिवर डिसिल्टींग पासून जाता ती मिक्स जावन लोकांक सप्लाय करतात. 3 म्हयने 20,000 ट्रक मेळटात, आयज 30-35 पडला. हेका लागून आयज लोक त्रासान पडला. आयज जे अटल आसरा ती स्किमीचे पासून जे रिपेर घेतली ती 1.5 लाखाची 3 लाखाची ते पासून कंप्लीट करपाक जायना. म्हाका जाण जावपाक जाय ही नॉर्मल जावपाक गोंया रेंव आदले रेट देंवोवपाक कितें स्टेप्स घेतल्यात. की रेंव गरजेची आसा, रेंवे शिवाय जावपाक शकना. म्हणून एक गजाल आमी एनआयओन स्टडी करपाक लायली आनी तो रिपोर्ट जो आहा तो सबमीट करपाक लायलो. शाफोरा रिवर आसतली, परत मांडवी आसतली, जुवारी आसतली, ह्या रिवरांचे रिपोर्ट जे आसा पळय न्ही, ह्या रिवरांचे रिपोर्ट दिल्या. एनवायरमेंट क्लियरन्स करपा खातीर कलेक्टर सावथ आनी कलेक्टर नॉर्थ हांच्यांनी एप्लाय केला. म्हाका दिसता फुडलो 1 म्हयनो तो 1.5 म्हयनो वयतलो, जेणे करून आमकां तांकां ऑफिशियली लायसन्स तांकां दिवन ही ऑफिशियली रेंव चालू करपाक. मीनवायल आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या वतीन जी भायली रेंव म्हणजे स्टेटीन जी रेंव येता आयदर कर्नाटकांतल्यान किंवा महाराष्ट्रात जी लिगल सँड थंयच्यान येता तांच्यांनी DMG कडल्यान पासीस घेवन ती रेंव जी आसा ती स्टेटीत हाडची, जेणे करून स्टेटींतलो रेवेचो रेट सँड रेट हो कंट्रोल उरपाक जाय. म्हणून वी आर चार्जींग देम 500 रुपीज पर ट्रीप विच इज एन 8 मेट्रीक टन. 600 रुपीज वी आर चार्जींग फॉर द 8 मेट्रीक टन. तेंची हे येता तेंच्या कडल्यान आमी चार्ज करता. निदान ही जर येवपाची बंद जाली जाल्यार तेजो आनीक परिणाम म्हणजे रेट आतांच 22-23 हजार सांगता ते परत मागीर 30,000 बीन वयतले. त्या खातीर आमी एट प्रेजेंट डिसिजन हें घेतलां. आनी आत्ताच्या घडीक म्हणजे काल आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे ड्रेजिंग जर ते कंप्लीट जालें जाल्यार म्हाका दिसता एक मोठ्या क्वॉन्टिटीत सँड जी आहा पळय न्ही तुजें सांगलें ती सँड आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जे कोण विकत घेवन विकता तांकां विकपाक मेळटलें. त्या खातीर फुडल्या 1-2 म्हयन्यांक तरी सँडाचो रेट कंट्रोल दवरपा खातीर हे वेगवेगळे उपाय जे आसा हे आमी गोवोरमेंटाच्या वतीन करता.